पेद्रू पोत्तलो आनी जेजूचो मोगाचो शीस आपणा फाटल्यान येतालो तो ताणें देखलो। ह्या शिसाक रात जेवणार जेजूच्या हड्ड्यार तेकून ताका म्हणलें, सायबा, तुजो गात घेतलो तो कोण? ताका देखलो तेन्ना पेद्रून जेजूक म्हणलें, सोम्या, हाचें कितें? जेजून ताका म्हणलें, हांव येवसर तो रावलोलो म्हाका जाय जाल्यार तुका कित्याक पडलां? तूं म्हज्या फाटल्यान ये। हो शीस मोडचो ना म्हणून भावा मदीं कबोड जाली, पूण तो मोडचो ना अशें जेजून पेद्रूक म्हणलेलें ना। बगोर, हांव येवसर तो रावलोलो म्हाका जाय जाल्यार तुका कित्याक पडलां? हो शीस ह्या वस्तूंची गोवायकी दिता। ताणें ह्यो वस्तू बरोवन दवरल्यात आनी ताजी गोवायकी खरी म्हूण आमी जाणात। जेजून केल्ल्यो आनिकूय जायत्यो वस्तू आसात, त्यो सगल्यो एकान एक बरोवन दवरल्यो जाल्यार बरोवंक पडटल्यो आसली तितलीं पुस्तकां दवरूंक संवसार लेगून पावचो नासलो म्हूण म्हाका दिसता।